आज चैत्र शुक्ल नवमी म्हळ्यार रामनवमी। रामनवमीचो उत्सव भगवान विष्णूचो 7वो अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हांचो जन्मोत्सव म्हणून मनयतात। श्री विष्णू हांणी धर्तरेचेर धुमाकूळ घालपी राक्षसांक मारूंक आनी जीण कशी जगप हाचो आदर्श घालून दिवपा खातीर त्रेता युगांत अवतार घेतिल्लो। पुराणानुसार अयोध्येचो राजा दशरथाक कौशल्या, सुमित्रा आनी कैकेयी अश्यो 3 राणयो आशिल्ल्यो। पूण राजाक चलो नाशिल्ल्यान आपले साम्राज्य सांबाळपाक आनी आपल्या गादयेचो उत्तराधिकारी कोण जातलो हाची चिंता सतयताली। लग्नाच्या कितल्याशाच वर्सां उपरांत लेगीत राजाक बापूय जावपाचो सूख भोगपाक मेळूंक ना। उपरांत महर्षी वसिष्ठ हांणी ताका संतती मेळोवपा खातीर पवित्र विधी पुत्र कामेष्टी यज्ञ करपाचो सल्लो दिलो। राजा दशरथाच्या संमतीनूच महर्षी ऋष्यशृंग हाणें हो यज्ञ केलो। यज्ञ यशस्वी रीतीन पुराय जाल्या उपरांत यज्ञ पुरुषान राजाक पायसम म्हणजेच दूध आणि तांदूळ पासून तयार केलेले एक मिष्टान दिली आणि ते जेवण आपल्या बायलां मदीं वाटपाक सांगलें। राजान पायसमाचो अर्दो भाग आपली व्हडली बायल कौशल्याक आणि आनीक अर्दो भाग धाकले बायलेक कैकेयीक दिलो। दोगूय राणयांनी आपल्या वाट्यांतलो अर्दो भाग मदली बायल सुमित्रा हिका दिलो। ह्या प्रसादाचे फळ म्हणून कौशल्येक राम, कैकेयीक भरत आणि सुमित्राचे जुळवे पुत्र लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न हाचो जल्म जालो। ह्या दिसाची याद म्हणून चैत्र शुक्ल नवमी ह्या दिसा राम जल्मोत्सव मनयतात। आज गोंयांत तशेंच पुराय देशांतल्या श्रीराम आनी श्री हनुमान देवळांनी रामलल्लाची मूर्ती सोबीत आनी सुंदर तरेन सजयल्ल्या पाळण्यांनी घालून जल्मोत्सव मनयतात। ह्या वेळार श्रीरामाक पाळण्यांत झोळयतना सुंदर अशी अंगाई गितां गायतात। आज भारता वांगडा गोंयांत लेगीत श्रीराम नवमीच्या निमतान पुराय दीसभर मंगलमय वातावरणात वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो। तातूंतलेच करमळे केरी फोंडे हांगा आगळी वेगळी रामनव मनयली। जनरल बाकी कडांनी रामनवमी जाता त्याच पद्दतीन हांगा, पूण सुरवात करता आसतना पयलीं रामजन्म पयल्या वर्सा म्हणजे 1994 सुरवात केली। त्याच्या पयलीं रामनवमी जाताली पूण ती रामजन्म बी असो नाशिल्लो। पूण जेन्ना राम स्थापना जाली तेन्नाच्यान मागीर हो रामनवमी सुरवात केली। 30 वर्सां जालीं ह्या कार्यक्रमाक 30 वर्सां जालीं।
हें देवस्थान कशें केलां हें भटाचें केंद्रीत म्हणजे ब्राह्मणाचें केंद्रीत अशें ना, हें सगळ्या समाजाक तांणी पुजा करची, तांणी सगळ्यांनी करचें आनी प्रत्येक घराक 8-8 दीस वांटून दिल्ले आसा. त्या 8 दिसांनी सेवा तांणी करपाची. म्हणजे आर्थीक वेव्हार चड जायना, फक्त आर्थीक वेव्हार हो रामनवमी पुरतो जाता तितलोच तो. प्रत्येक जाण करता पुजा ही, प्रत्येक जाण करता. सोमारा दिसा भजन केलें की चावी फुडल्या कडेन दिवपाची अशी पद्दत आसा आनी त्या प्रमाणे चलता. आनी तो देवळांतलो पुजारी जो आसा आतां रामनवमी सुद्दां ताज्या एका कोणाक तरी पडटा ती रामनवमी. जो क्रमान जो कोण येता त्या प्रमाणे ताका लायनीन जो बसलेलो आसा आनी जो तागेलो नंबर लागता ताका ती रामनवमी पडटा. रामनवमी ताणेंच करपाची. फक्त सत्यनारायणाची पुजा करता ती वेगळी, ते 10 जाण ठरयता. ते कितें ते 10 जाण ठरयता, अगर ते लॉटरी काडून लॉटरींतल्यान काडटा कुंडो अशें आसा. Amen.